गोवा डेअरी खंय कॅटल फीड युनिट फायद्यात चलता म्हूण दाखोवंक दर्जो सुदारिनासतना रेटी वाडयता। दूधकारांनी 7 जूना सावन उपासाक बसपाची शिटकावणी दिल्या। आम्ही मागतात डेअरी कडेन की जी 127 रुपया म्हणजे जी 2 रुपया 54 पैशाची वाढ केल्या खावडीची ती 2 रुपया 54 पैसे ही कमी करची, कारण वाढ अननेसेसरी केल्ली आसा। तातूंत क्वॉलिटीची कांय फरक ना, क्वॉलिटी सेम आसा आणि खावडीची बिश्टीच वाढ केल्या। ही वाढ फक्त इतल्याच खातीर तांणी केल्या की जो कॅटल फीड प्लांट आमचो लॉसांक आशिल्लो तो आतां लोकांक प्रॉफिटा आयलो म्हणून दाखोवपाक। आमी 7 तारखेक म्हळ्यार बिरेस्ताराक सगळींच आमी फार्मर आनी मेंबर्स डेअरीचे एक जावन आमरण उपोशण करपाचें थारायलां। हो आमचो डिमांड 2.5 रुपया खावडीचेर किलोचेर 2.5 रुपया किला कडल्यान खावडीचेर देंवोवपाचें। दुसरो क्वॉलिटी बरी क्वॉलिटीची खावड फार्मरांक पावोवपाची। जो आमकां फाटल्या दिसांक जो ह्या वर्साचो दर फरक मेळना तो दर फरक फार्मर्सांक मेळपाक जाय। प्रुडंटान हालींच गोवा डेअरीचो आयस्क्रीम प्लांट आनी फील पॅक मशिनाचो वेव्हार एक्सपोज केल्लो। दूधकार ह्या दुबावीत वेव्हाराची खोलायेन चवकशी मागतात। की एजीएमान जी आमची इन्क्वायरी कमिटी काडिल्ली त्या कमिटीक तांणी इन्क्वायरी करपाक एलाव करपाक जाय। आनी आज जे आमी पळयल्या प्रुडंटाचेर हाजेर जे आमचे आयस्क्रीम प्लांटाचे स्कॅम, फीडबॅक मशिनाचे स्कॅम, ही सगळी आमी स्कॅम पळयल्ली आसा। हाजे उपस्थितीन ही कशी जाली हाजेरी आरसीएसान भर दिवपाक जाय। आमी हाजेरी कायदेशीर इन्क्वायरी जातली अशी आशा ताजे कडच्यान आमी धरतात। परिस्थिती पळयल्यार गोवा डेअरीचो फक्त चेअरमॅन बदलला, कारभार आशिल्लो तसोच। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।